प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बागीवन जुझेवाज आमच्या गोंय दमावन दिओसिसीच्या आस्काराचे परबेची 9 दिसांची तयारी आमी सुरू करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस 7 जानेराची आयतार. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवाधर्मीक आनी गरजेवंतांच्या वावरा पासत कारितास गोवा. आमचे मदें किरीत भाशेन वाराद आसा गोवा वेल्या. आयज 2 वारादां पासत आमी मागता. सकाळीं मुर्मुगांव वारादा पासत आमी मागलां आनी ह्या किरीत मिसान गोवा वेल्या वारादा पासत आमी मागता. गोवा वेल्या वारादा खाल येतात तो फिरगोजयो आगासाई, आजोसी, बातीं, कुर्का, गोवा वेल्या, मांदूर, नेवरा, सिरिदांव आनी तलावली. मुर्मुगांव वारादा खाल येतात तो फिरगोजयो बायना, बोगमालो, चिकाली, कोर्ताली, देस्तेरो, मुर्मुगांव, सांकवाळ, सांजासिंत, वास्को द गामा. ह्या किरीत मिसान आमी आमच्या सगल्या यादनिकांक माये मोगाचो येवकार दिता. सांतोळायचो रेतोर फादर कॅनेथ टेलिस हाच्या नांवान आमचे मदेकात आसतले सोबार पाद्री पूण किरीत भाशेन डीन गोवा वेल्या वारादाचो फादर आंतोनियो आल्बुकेर ताका आनी ताचे बरोबर फादर आल्फ्रेड वाज मीस भेटूय जालो. प्रवचन करतलो फादर डॉमिनिक परेरा. तांचे बरोबर दुसऱ्या पाद्रींक आनी तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेंत माये मोगाचो येवकार आमी दिता. तर भोक्तीपणी हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. पवित्र मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक सोगली उबी रावया आनी गायोन घेवया. 6 देव आमचो बाप. Deus amso baap, tu moso baap. Deus amso baap, tu moji boy. Jesus amso baap, ani ami ek. Jesus sogi, ami sogli ek. Deva utorai kodau tenam, ami ek. Jesus sogi ek. Deva utorai kodau tenam, ami ek. Jesus sogi ek. Deus amso baap, tu moso baap. Deus amso baap, tu moji boy. Jesus amso baap, ani ami ek. Jesus sogi, ami sogli ek. Tachona vanate tau tenam, ami ek. Jesus sogi ek. Tachana vanate tau tenam, ami ek. Jesus sogi ek. Deus amso baap, tu moso baap. Deus amso baap, tu moji boy. Jesus amso baap, ani ami ek. Jesus sogi, ami sogli ek. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू.
आयच्या नोवेनाचो विशय बागयोन जुजे वाजाचे देखीन जेजू क्रिस्ताक परगोटूंक आमचें जिवीत जावं दी एक हातियार. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूक परगोटप जावन आसा पबीत सोबेचें मिसांव. आमी तिचे वांगडी जाल्ल्यान तें आमचेंय मिसांव. ही परगोटणी जिवितांतल्यान जावं बागयोन जुजे वाजा आमकां एक देख जावन आसा. आपलें जिवीत फकत जेजू पासत समोर पूण जिवितांतलें बरें तशें वायट देवाची कुशी म्हूण मानून घेवंक जेजूचे बरे खबरेचो परगोटणार जालो. तर बागयोन जुजे वाजाची देख घेवन दोर परगोटणेच्या वावरांत आमचें कार्य पालून क्रिस्ताची पुर्ती हातयारां जावंक आमकां देवाचो आदार बागयोन जुजे वाजाच्या विणवणेन ह्या पयल्या नोवेनांत मागुया. बागयोन जुजे वाजान देवाची कुशी केली. देवान मनशांक कितें करचें तें सांगूंक आपल्याच पुताक दिलो आनी एका नोकेत्राच्या उसवाडा वरवीं जेजूनच वेचून काडलेले पोरजेक पूण सर्व मनीसकुळाक म्हूण परगोट केले. आमी आज करीत भाशेन गोवा वेल्या वारादांतलीं बाबा भयणां कशीं एक समुदाय कसो हांगासर एकठांय जाल्या हेच नोकेत्रान दिल्लो संदेश आमचे जिवितांत जिवंक. देवान देणें आमकां सर्व मनीसकुळाक दिला, क्रिस्ती बाबार्थ्यांक दिला. हे उडकून तेच देवाक आमी दिन वासूया आनी वाखाणुया. आनी जायते फावट आमच्यो सोखतायेक लागून आमी दुसऱ्यांक जेजू जाली ना, दुसऱ्यांक आमी जेजू दाखोवंक उसवाड जाली ना. असले आमच्यो सुखतायो आमच्या मनान धरून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागयोन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. देवाक वाखाणण्यानी मोहिमा दिवूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाकूंच सर्गी आनी शांती ताचे इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकलेच पुता, सुमिया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बाबाच्योच व्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उसवाडान सगळ्या पोरसांक तुजे एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामळ रूप पडिवून बागयोन जुजे वाजाचे सांगाती निरोंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय.
या आमी मागता व आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. उठ पोरचोडीचा उदेलो सुर्या, जुरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काडूक विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरसोळटा. तुजे सर्वेस्पर आतां वयर सरता, देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक ताच्या पोरचोडाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरय, सोर भोंवती पळे, एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोत्या येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक हातार दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरचोडी जातलीं, होय तुजे काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे हुटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेसकाय, राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतली उंटां, मिदियानाची आनी एफासाची इस्पा भायर कोरा. शबातान येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरबोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणुया, तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरबोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शेणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मुनसुवी करतलो आनी तुज्या दुडबोडांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरबोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्री मासो सोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयेचे देगेर तान प्रितुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब, तुजी मुखार सर्वेस्परा सोरबोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुव्याचे राजा आपलो राजदंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काणेको घेवन पावतले. आरांबियाचे आनी इथिओपीचे राजा ताचे मुखार सोरबोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतली सोर राष्ट्रां. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरबोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्यांक गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरबोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावुचें म्हणयारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडी आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिडकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागीवन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक
ताची ओळख दिल्या. मुणगे शिववर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ऑन बाबार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळा. तेच कुडीचे ती सांडे जाल्यात आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. सोकलीं उबी रावुया. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सोम्याचें नखेत्र उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोळे आसूं. माथेबा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oima tuka soumya. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुडियाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतान कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जिदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलेलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालें. समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. ताणीन ताका जबाब दिलो, जुडियाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाखणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुडियाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांवन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गोवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलेलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें. बाळक आसलो त्या जाग्यार पावन ते थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपल्या आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गंधरस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावं देवान तांकां सपनान शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगळ भयणीनो आनीक बाबानो, बागयोंत जुजे वाजाचे परबे निमतान आसतान हे पवित्र सुवातेर आमी 9 दिसांची
तयारी सुरू कोत्ता आनी आयचो दीस जावन आसा हे तयारेचो पयलो दीस आनी आयच्या दिसा सेवा धर्माचो विशय आमी नियाळटाव तो म्हणल्यार भाग्यवंत जुजेवाजाचे देखीन जेजू क्रिस्ताक पोरगोटूंक आमचें जिवीत जावं दी एक आत्यार. भणिनान बाबानो हो विशय आमचे मुखार एक खेरीत आव्हान मांडटा. हें आव्हान म्हणल्यार जेजूक परगोडपाचें. हो विशय आमकां दाखयता कशें आमी जेजूक परगोटूंक जाय तें. एक अर्दान आमी भाग्यवंत जुजेवाजाची देख घेवंक जाय आनी दुसऱ्या अर्दान आमी आमचें जिवीत करूंक जाय एक आत्यार जेजूक परगोटूंक. म्हणटच ही परगोटणी आमी म्हणटा पळय ती आयज खबर कोत्ता पळय ती तिनूय उतरांनी पूण ती आमच्या जिविता वरवीं परगोटणी जावची हाची आमी आयच्या दिसा खबर कोत्ता. जाल्यार कोण भाशेन आमकां भाग्यवंत जुजेबाज ह्या बाबतीन एक खेरीत देख काय. भाग्यवंत जुजेबाजाची जायती देख आसा पूण तिनूच बाजूनी आमी भाग्यवंत जुजेबाजाची ही देख घेवंक आयच्या दिसा वावरुया. पयले सुवातेर भाग्यवंत जुजेबाजान जेजूक आपल्या जिविताचो सुर्या कसो घेतलो आनीक आपणाक ताणें एक चोंदरीम असो लेखलो. त्या खातीर तो आपल्या भाच्याक पासून एक चीट बरयता आनी हे चिटींत तो ताकाय सांगता जेजूक तुज्या जिविताचो सुर्या कसो घे, तूं चोंदरीम जाव. हे भाशेन तो आपल्या भाच्याक बरयता. जें कितें आपणें केलां तेंच तो करता. आनी जसो चोंदरीम थांबोन आसतना जेजू सुर्याचो पोरजोळ घेता आनी होच पोरजोळ तो काळोखांत आसलेल्यांक भोव करून रातचो चोंदरीम हे भाशेन उजवाड दिता. ते भाशेन भाग्यवंत जुजेबाजान मागण्या वरवीं जेजू सुर्याचो पोरजोळ घेवंक ताणें बारी तोजवीत केली. आपलें जिवीत ह्या जेजू सुर्याच्या पोरजोलान ताणें बोडलें. कित्याक हो पोरजोळ तो नासलो जाल्यार ताच्यान उजवाड हो पोरजोळ हे भाशेन आपल्या जिवितांत मिशनरी यात्रेंतल्यान त्या श्रीलंकेच्या लोकांक जावं ते कानाराच्या लोकांक दिवंक जावचें नासलें. म्हणटच मागण्यांतल्यान ताणें हे भाशेन जेजू सुर्याचो पोरजोळ घेतलो आनीक जसो सुर्या काळोखांत पोरजोळ दिता, जसो चोंदरीम काळोखांत पोरजोळ दिता, ते भाशेन ताणें सेलावांच्या गांवांत जंय लोक काळोखांत बुडलेलो भावार्थाच्या तांकां भावार्थ ते भाशेन जिवंक मेळो नासले. संस्कार तांकां नासले, देवाचें उतर तांकां ना आनी हे भाशेन तांचें जिवीत भावार्थान मेलेलें तांचें जिवीत जाल्लें. असल्या काळोखांत जियेतना भाग्यवंत जुजेबाज जेजू सुर्याचो पोरजोळ घेवन आपल्या साद्या जिविता वरवीं आनी भोव करून आपल्या प्रिती मोगाच्या आनी प्रिती सेवेच्या जिविता वरवीं हो जेजूचो पोरजोळ आपलो जीव रिस्कांत घालून तो ह्या काळोखांत बुडलेल्या लोकांक सेलावांच्या लोकांक दिता. आमच्या जिवितांत तर आमी भाग्यवंत जुजेबाजाची देख घेवंक सोदता आनी आमचें जिवीत एक आत्यार तर करूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजूक आमच्या जिविताचो सुर्या करुया. मागण्या वरवीं जावं ते संस्कारा वरवीं जावं ते पवित्र पुस्तका वरवीं आनी पवित्र सभेन जे उपाय आमकां दिल्या ते उपाय वापरून जेजू सुर्याचो पोरजोळ आमच्या जिविताक घेवया आनी आमचें जिवीत पयलें उजवाडीक करुया. आनीक आमचे भोंवती जो लोक काळोखांत अजून पर्यंत जियेतात, वेगवेगळ्या तरेच्या काळोखांत जो लोक बुडलेलो आसा तांकां आमी भाग्यवंत जुजेबाजा भाशेन हो जेजू सुर्याचो पोरजोळ भोव करून आमच्या प्रिती मोगाच्या
आनी प्रिती सेवेच्या कोरण्या वरवीं आमी दिवंक वावरुया. ही पयली वस्त. दुसरी वस्त भाग्यवंत जुजेबाजाच्या जिविताची, ती म्हणल्यार भाग्यवंत जुजेबाजान त्यागाचो आनी साक्रिफिसाचो ताणें ओदीक आनी ओदीक मोग केलो. ताणें त्यागी जिवितांतल्यान जेजू परगटलो ह्या सेलावांच्या लोकांक. ताका खरें म्हणल्यार पयलींच आशा आसली हे भाशेन सेलावांक वचूंक आनी जेजूक थंयसर परगटूंक. जेन्ना ताका खबर मेळ्ळी हो लोक हे भाशेन भावार्थांत काबार जावन वेता, भावार्थांचो नाठाक जाता, जिवंक तांकां मेळना, साक्रामेंत तांकां मेळना, साक्रामेंत जावन ना जावन हो लोक मरता, ताच्या काळजांत ती आशा आयली थंय वचपाक. पूण जेन्ना ही आशा ताणें उक्ती केली वडिलांक, वडिलांनी ताका थंय सेलावांक धाडचे सुवातेर पयलो ताका धाडलो कानारांत. भाग्यवंत जुजेबाजान आपली खुशी मानून घेतली. ही खुशी आपली जी आसली पळय ती सेलावांक ती ताणें फाटीन दवरली. आनी ही कानारांत वचपाची ही आपल्या वडिलां वरवीं जी खुशी उक्ती जाल्या ती देवाची खुशी अशें मानून घेतलें. आपले खुशेचो ताणें साक्रिफीस केलो आनी एक खुशे खातीर ताणें आपलें जिवीत करचिलें. तो थंय कानारांत गेलो, 4 वर्सां थंयसर तो रावलो आनी ह्या लोकां खातीर ताणें आपलें जिवीत करचिलें. तांकां भावार्थान ताणें ओखण केलें, थीर केलें, गोट केलें. आनी ह्या बाबतीन ताणें आपल्या जिवाचो त्याग केलो, आपल्या वेळाचो त्याग केलो, आपल्या विसवाचो त्याग केलो, आपणा लागीं कितें आसा ताचो ताणें त्याग केलो. आख्ख्या आपल्या जिविताचो ताणें ह्या लोकां खातीर, न्हयच फकत ह्या कानारा गांवच्या लोकां खातीर पूण त्या सेलावांच्या लोकां खातीर ताणें हे भाशेन आख्खोय आपल्या जिविताचो त्याग केलो. भाग्यवंत जुजेबाजाची देख तर आमी हे भाशेन आयज घेवची खबर कोत्ता आनी आमचें जिवीत एक आत्यार करूंक सोदता. जेजूक परगटचें जाल्यार आमी पयले सुवातेर त्यागी जिवीत, साक्रिफिसाचें जिवीत वेंगोवंक वावुरया भाग्यवंत जुजेबाजा भाशेन. आमकां जायत्यो खुशी आसतल्यो, खुशयो आमच्यो केन्ना सोंपच्यो ना. एक खुशी येतरी ती साकार जातली, ती साकार जावन दुसरी निर्माण जातली, तिसरी निर्माण जातली आनी हे भाशेन खुशयो जायत्यो आमच्या जिवितांत येतल्यो. ह्यो संवसारीक खुशयो आमकां केन्नाच दादोसपण दिवचें ना. ह्यो संवसारीक खुशयो आमकां खरी खुशालकाय केन्नाच दिवच्यो ना. ह्यो खुशयो संवसाराच्यो आमी ह्या खातीर दोमावया. आनीक जेजूक परगटप ही आमच्या जिविताची भाग्यवंत जुजेबाजा भाशेन एक खेरीत खुशी करुया. हेर सगळ्या खुशयांचो आमी साक्रिफीस करुया, संवसारीक खुशयांचो आमचो. आनी तिसरी वस्त भाग्यवंत जुजेबाजाच्या जिवितांतली, ती म्हणल्यार भाग्यवंत जुजेबाजान एक सादें, ल्हानवीक आनी दुर्बळ जिवीत वेंगयलें. आमी जाणा जावंक जाय कानारा गांवांत, श्रीलंकेंत ताका हे भाशेन जेजूक परगटूंक आनीक त्या गांवच्या लोकांक साक्रामेंतांनी पोसूंक, तांचो भावार्थ हे भाशेन मजबूत करूंक, देवाचें उतर तांकां दिवंक ताका सोंपें जालें ना. कित्याक थंय क्रिस्ती धर्म आदवारलोलो आनीक थंय सरकारी खोर कायदो चलतालो. पूण तरी आसतना भाग्यवंत जुजेबाज हें आव्हान घेता थंय वचपाक, श्रीलंकेंत वचपाक. आनी हें आव्हान तो कशें स्विकारता, वेगवेगळे बेस तो आपल्या जिवितांत घेता. एक पावट तो कुली जाता, दुसरे पावट तो भिकारी जाता, तिसरे पावट तो पोदेर जाता, चवथे पावट तो एक कांकणां विकपी हो कांकोणकार हे भाशेन जाता. आनी असले कितलेशेच बेस भाग्यवंत जुजेबाज वेंगयता. आनी हे बेस हे भाशेन घेवन तो सगळ्यांच्या घरांनी वेता. कोण कुटुंबां हे भाशेन क्रिस्तांव आसात ती तो सोदून काडटा. असले बेस घेवन तो सोदून काडटा आनी ह्या क्रिस्तांव कुटुंबाक
तो मागीर तांच्या घरांनी साक्रामेंत हाजीर करून जेजूक परगटून हे भाशेन धर्मीक वस्तू करून तो तांकां भावार्थान तो तांकां थीर घोट करता. त्याच खातीर ताणें जीण आपणाची हे भाशेन सादेपणांची दुर्बळकायेची ल्हानविकायेची केली देखून ताचो वावर ह्या गांवांत श्रीलंकेंत फळवंत जावंक पावता. हे सुवातेर भयणीनो भावानो तो एका वेळार आयलो आनी बरो न्हेसोन तो आयलो. दिम्येर पडोन ताणें बागयोंत आंकवार मारीक आपणाची गुलामपणाची चीट बरयली आनी वेताना ताणें आपल्या पांयाचे मोचे काडले. ताणें हे मोचे केन्नाच ताणें आपल्या जिवितांत वापरले ना, पूण बेश्ट्या पांयांनी तो आख्खी आपली मिस्योनारी यात्रा त्या वरिश्ठ रानांनी बिरांकूळ श्रीलंकेच्या रानांनी तो आपली यात्रा करता. आनी हे भाशेन एका साद्या जिविता वरवीं किरकोळ जिविता वरवीं दुर्बळ जिविता वरवीं तो ह्या लोकांची सेवा करता, चाकरी करता. आमच्या जिवितांत आयज आमकां कोणाक ल्हानविकाय म्हणटा ती नाका, सादेपण म्हणटा तें कोणाक नाका, आमकां दुर्बळकाय म्हणटा ती कोणाक नाका. आमकां सगळ्यांक व्हड जावंक जाय. व्हडपण जालां आमची आस, आमची रूच. त्या खातीर हें व्हडपण मेळोवपा खातीर आमी ग्रेस्तकायेक लोबदोल्या आनी ग्रेस्तकाय आमकां पुजावंक आमचो सगळो ताचेर इकलो आसा. आनी ग्रेस्तकाय पुजावचे खातीर आमी कितेंय करूंक तयार. कोणाचो घात घेवंक कोणाक तयार आमी, कोणाक आमी भुंय आपटूंक तयार, कोणाक फोटोवंक नागोवंक तयार. झगडीं झुजां मारामारी एकामेका लागीं करूंक आमी तयार. आनी हें आमच्या कुटुंबांनी पर्यंत हें आयज भितर सरलां. असल्या जिविता वरवीं आमच्यान जेजूक हे भाशेन परगटूंक जायना. हें जिवीत आमचें आमी दोमावपाक जाय. आनी आमी आमचे लागीं कितें ग्रेस्तकाय आसा ती घेवन खुशाल जावंक जाय, धादोशी जावंक जाय. आमचे लागीं कितें ग्रेस्तकाय आसा ती घेवन बागयोन जुजे वाजा भाशेन जें कितें आपणा लागीं आसलें तें ताणें त्याग केलो ताचो. ताणें हे भाशेन आपली ग्रेस्तकाय वापरली दुसऱ्यांचे चाकरे खातीर. आमचे लागीं कितें आसा तें आमी दुसऱ्यां खातीर भोव करून गरजेवंतां खातीर, दुर्बळ धाकट्यां खातीर आमी ताचो वापर करुया. आनी हे भाशेन आमी दुर्बळकाय, ल्हानविकाय, सादेपण आमी आपणावया. आयज तर आमी खबर कोत्ता हे भाशेन जेजूक परगटपाची जाल्यार ही परगटणी जावं दी न्हय उतरांनी केल्ली परगटणी केन्नाच फळवंत जावची ना. पूण जावं दी ही परगटणी आमच्या जिविताचे देखींतल्यान. आनी ह्या बाबतीन बागयोन जुजे वाजाची देख हे भाशेन हे थोडे सुगूण जे ताचे हांवें तुमचे मुखार दवरल्या ते घेवन ती देख ताची घेवन आमचें जिवीत हे भाशेन जेजूचे बरे खबरे खातीर हे खेरीत आत्यार करूंक वावरुया. ह्या निमतान तोच पदवेदार देव जाणें बागयोंत जुजे वाजाक उजवाडान बोल्लो, आपले कुरपेन बोल्लो, गोठायेन बोल्लो, ताणेंच म्हाका आनी तुमकां दर एकल्याक आयच्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आपले कुरपेन आपल्या उजवाडान आनी आपल्या गोठायेन भरचें अशें जावं. सगळ्या आमी उबी रावया. बागयोन जुजे वाज आपलो बाबार्थ परगटलो. ताणें आपलो बाबार्थ आपल्या कुरण्यांनी सुफोडायक पावयलो. हेच बाबार्थाची स्वता आमी हे बेडार व्हडल्यान परगटुया. सोत मानतावन देवा, सुर पदवेदार बाबा, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो,
पोंसपदाकाल ताणें क्रूस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निगेपिलो तो मेल्ले मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सुर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमांतम पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो देव मोगाळ तो आमकां आयकता आनी आमी भाग्यून तुजे वाजा भाशेन उर्बेवून पोरगुटणार जावंक आमकां आदार दिता ताचेर पातयेवून आमच्यो गरजो तेच देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पापसाहेबान पिस्मांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी आपले गौलीक कार्य मनशा मदें जियेताना आपलें जिवीत देवाक भेटयलोलें दान म्हूण उगडास दवरून आपले मुन्यारी जिवीत आपले पोरचेक एक दान करूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हेरोदी भाशेन न्हय पूण विद्वाना भाशेन सोद सोदून काडूंक आनी ते आपल्या जिवितांत जिवन पोरचे मोदें नागरीकपणाचो एकचार बांदून हाडूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. आमचे फिरकोचेंत आसलोल्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणींक आमी मानान लेखूंक आनी तांच्या धर्माची फावो तितली वळख घेवन जेजूची वळख आनी जाणविकाय आमच्या जिवितांतल्यान ताका दिवंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. आयज केरीत भाशेन डिओसेसीच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवा धर्मीक आनी गरीब गरजेवंतांच्या कारितास गोवा वावरा खातीर प्रार्थावन तेन्ना आयज मिसा बेटीन वांटो घेतल्या मोरमुगांव आनी गोवा वेल्या वाराडांतल्या भावा भयणींनी पासत मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयीन आयकून घे. बोमोगाड बापा किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्यात जें कितें आमी मागलां तें काय अदीक आमच्या काळजांत आनी मनान आसा तें तूं अदीक वळखताय तें तूं मानून घे तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमच्या गरजांक आनी आमच्या गरजां वरवीं तुका अदीक विस्वासान भोगूंक आमकां आदार दी तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C43 वेदीचेर उंड्या सोवे. आमची गरजा दवरता सुखानी दूर सोडके जेजू तुका भेटयता सुखानी दूर सोडके जेजू तुका भेटयता उदकाच्या
Gesù muciatarona, Kusacin tuce gori, Gesù muciatarona. मोच्या बाबा भणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्याने अख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटयता. आज आमी तुका भेटूंक भांगार दूप आनी गोंदरूस घेवन येवंक ना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावार्थान ओळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पसणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी देवार दिश्ट घाल म्हूण मागता. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणीचें शासनीक येवजणूक तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजां तोच वाड म्हूण दाखयलें. ओनूंद पूत तुजो आमचे विनाशी सैबान दिश्टी पडलो. ताचें मरण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. बापा, कोरस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी आमचे हात जोडुया. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या
रोगताची खास नोफिया आनी सासनी कोराराचे रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा खुराक. Bawartaco good porkutuja. Sumia Jesu ami wolokatał, Ani kalsint lepietał, Titlej pautit tu wojwowanie sun, Ami tu się moron porutał. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुळ आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रिटुमेचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलीप नेरी आमच्या विस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरो वांसो धरून मेळ्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुर्सुलीत मुखां मोडपणूक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन जुसे बागयोन दोन दुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Jesu vorfi, Tia Jesu sangata, Tia Jesu thai, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमेन. जेसू आमच्या सुडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धरून दोतांक बडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबीं आसूं. प्रति मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडांनी रगत आमी शेवंक वेताव ती आमचेर जोडटी आनी खास साडीन आसा पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी हो जिवो जेजू जो आमकां सगल्यांक आपली पुरगोटणी करूंक बोड दिता आनी उजवाड दिता. तो आमच्या काळजांत येता. ताका शेवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. तुवें म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमिन्यांव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवंक फुडें सरतना गीत गावुया D17 जेजू म्हज्या देवा. Gesù moja deva, auleda gyuchatuga. Gesù moja deva, auleda gyuchatuga. Yo moja Gesù, soglec moji, kali zaiba. Tuka, yo moja Jesu, soglec moji, kali zaiba, vida tuka. Jesu moja deva, auleda gyuchatuga. Gesù moja deva, auleda gyuchatuga. Gesù moja deva, auleda gyuchatuga. Gesù moja deva, auleda gyuchatuga. Yo moja ani saiba, raz vodoi soda suku. Yo moja ani saiba, raz vodoi soda suku. Gesù moja deva, auleda gyuchatuga. Gesù moja deva, auleda gyuchatuga.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाड बापा, विद्वाना पुरी आज आमी जेजू बाळकाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. तरी जिव्या बाबार्थान त्याच जेजूक उंडिया सोऱ्याच्या रुपान ओळखला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमीच काळजान ताका भेटल्यात. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणांकूय आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजोळांत सुकेस जावं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमी मातशे बसुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन ही संदी घेवन सांतवारेच्या रेतोराच्या नांवान फादर कॅनेथ थॅलस अशा नांवान किरीत भाशेन आमी दिनवासूंक सोदता. गोवा वेल्या वरादा खाल आयलोल्या सगल्या फेरगोजकारांक आनी खास करून ही मिसाची भेट भेटूंक आमचे मदें आसलोल्या यादनिकांक उणोदीक करून डीन गोवा वेल्या वरादाचो फादर आल्फ्रेड वाज आनी मिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या. ताचे बरोबर प्रवचन केलां फादर दुमिंग परेरा, ताकाय आमी दिनवासता आनी हेर दुसऱ्या यादनीक बाबांक, मोठवाशांक, लौकिकांक, गायन मंडळाक आनी हेर बाबा भयणीक आमी काळजान थावन दिनवासता. कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी आयज ते 15 तारीख पर्यंत मिसा ये परी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे 4 वाजता मीस रोमारीचे मीस. 6 वाजता मीस आसा ते इंग्लीश भाशेन जातली. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केल्लो आसा मिसां बाबतींत, ताची नोंद तुमी घेवची. 14वेर मिसा आयतारा दीस 5:00, 6:15 आनी 7:30. हेर मिसां सदांचे भाशेन आसतली. 14वेर उगडास धरचो रोमारीचे मीस जाल्या आसतलें तें केरीत भाशेन त्या मिसान आमी मागतल्या जाणट्या आनी पिडेवंतां पासत. त्या मिसा उपरांत आमचें कॅन्टीन आसा, थंय पेज कांजी आमी म्हणटा आमकां मेळटली. उगडास करून बागेवन जुजेवादाच्या साद्या चालत्या जिविताचो. दोबाजीक पोरबेचे मीस 16वेर मिसाची मांडावळ येपरी. मिसां सकाळीं 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक पोरबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस भेटूंक आमचे मदें आसतले बिशप थियोदोर मास्कारेनस, आमचोच बिशप कार्दियाल साहेब. त्या बरोबर आनीक 3 बीज हे मिसाचे भेटेत आमचे पासत मीस भेटयतले. उपरांत बागेवन जुजेवादाचे ओरातोरीच्या कुडान मीस जातलें दनपारचें 12 वाजता. सांजे मीस हांगासर 4 वाजता कोंकणी भाशेन. निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन जातलें. ह्या जाग्या विशीं आमच्यो कांय सवलती. कुमसार जावंक आमी हो सोयेक घेवंक जाय. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जायतो लोक येता, कुमसार जाता, पूण जायतीं जाणां जावंक सोदिनात कुमसार जावया, जिवीत बदलुया. तेच भाशेन मिसां दिवंक उपकार, मागणी, विनोती बरोवंक हांगासर आमकां मेळटा. तेच भाशेन डोनेशन दिवंकूय आमच्यान जाता. आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू आमकां आसात. केरीत भाशेन बागेवन जुजेवादाचो कॅलेंडर, तेच भाशेन मागण्याचो जेलो हें पुस्तक आनी दुसऱ्यो वस्तू आमकां मेळटात. फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट, फेरी आमकां सकयल मेळटा थंय. तेच भाशेन सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन आमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेवादाची सांतवार सांकवाळे लोकांक उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 वाजो पर्यंत. फाल्यांच्या मिसांक व दुसऱ्या हेर मिसांनी कोणूय सुरवातेची उतरां वाचपां भावार्थाचे मागणी करूंक सोदतात तांणी
मिसा आदीं वा आदल्या दिसा साक्रिस्तीन येवन मेळचें. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो. सांडलोली वस्त कोणाकूय कसली मेळ्ळी जाल्यार आमकां गमोवचें. सगळीं आमची मिसां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेवतात, पूण खास करून रोमारीचें मीस 9:15 आनी 4 वाजता सांजेचें मीस CCR TV लायव्ह आमकां दाखयता. वॉलंटियर्स आमचे आसात, हांगा थंय आमकां मेवतात, आमकां ल्हान वस्तू सुचयतात, सांगतात, तेन्ना आमी तांचें आयकुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. आज दोबाजीक परबे सुमेर केरीत आशिर्वाद आमी घेवया. आमचे तकले बागोवन दर एका मागण्या उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवचो. देवान तुमकां काळुकांतली आपल्या विचित्र उजवाडांत आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बाबार्थान बरमोशांत आनी प्रिती मोगान थीर करूं. काळुखांत बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रोकासान उजवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या बाबा भयणांक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजडीत करूं. नोखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सदलो आनी व्हडा संतोशान ओळखलो. तशेंच हे संवसारीपण सोमतोच तो तुमकां रूप पडूंक मेळूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे सवय सदां आसूं. वचून यात. भाग्योन झुजे वाजा भाशेन उर्बेन जेजूक परगटूंक तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोळालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागिवोन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्मृतीन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागिवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश जावं आनी ताजेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून गरजा खातीर मागचें. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया U35 जुजे वाजा आमच्या बाबा. आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोजत पावय साक्षी दिवचे सुपावार पोसरो कोरबेन बोर आमकां जागोय. सुसे वाजा आमच्या बाबा तुझे बसोदार गामोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्या आगामोयमा sasna sasna suze vaza amcha baba tuje basota gamoima baba jesu povitatnya agamoima sasna sasna